नमस्कार. सध्या गोंयांत ग्रामसंस्था आनी कोमुनी दीस हो वाद चल्ला. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी कांय दीस पयलीं एक स्टेटमेंट केल्लो की कोमुदाद कायद्यान आमी बदल करतले. हे बदल ते इतल्या खातीर करपाक सोदतात कारण थंय आशिल्लीं घरां कायदेशीर जावची असो सरकारचो हेत आसा अशें ताणें म्हणिल्लें. तेन्ना बोवाळ सुरू जालो आनी विरोधकांनी आरोप केलो कोमुनिदाद जमनीन आशिल्ल्यो झोपडपट्ट्यो वाचोवपा खातीर सरकार अशे तरेची हालचाली करता आनी कायद्यांत दुरुस्ती करपाक सोदता. मुख्यमंत्र्यांनी आज स्टेटमेंट केला की ना, फकत भायले लोक झोपडपट्टी बांदून कोमुदाद जमनीन रावतात अशें न्हय, जाल्यार गोंयान खुबशे कडेन पेडण्यां काणकोण ताणें उदाहरणां दिलीं, थंय थळावे लोक घरां बांदून रावल्यात आनी ताजे खातीर हीं घरां वाचोवप गरजेचें आसात. कांय दीस पयलीं आमी एक बातमी दिल्ली की काणकोण कोमुनिदादीन 200-300 घरां आसात आनी ती सतत वाडत आसात आनी ती वाडपा खातीर कांय लोक अशे पयशे घेतात म्हणून बारीक बारीक पयशे घेतात, बांद रे तूं घरां अशे तरेन जालां. सो गोंयकारांची घरांय जर कोमुदाद जमनीन अशे तरेन बेकायदेशीर मार्गान जर आयल्यात जाल्यार तो गंभीर प्रश्न. म्हणजे आमी कोमुदाद जमनीन गोंयकारांनी घरां बांदल्यार जाता, भायल्यांनी बांदपाक जायना हो दृश्टीकोन घेवन आमकां चलचो ना. कोमुदाद जमनीन थराव्या लोकांक घरां बांदपाक मेळटात, ताजे खातीर काही कायदेशीर बाबी आसात. हे जागे हे कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण करून जर ही घरां बांदतात जाल्यार म्हाका दिसता कोणें आक्षेप घेवपाचें कारण ना. पूण जर बेकायदेशीर जमीन उक्ती दिसली, थंय आक्रमण केलें, थंय बांदलें, तें आनीक वाडयत गेलें. गोंयच्या ग्रामीण भागांत पंचायतींनी हेंच केलां. लोकांनी शेताचे धडेर ल्हान ल्हान जीं घरां आशिल्लीं तीं व्हडलीं केलीं. ना, आमची कुटुंबां वाडलीं, कुटुंबां सगळे शहरांतलीं लोकांनी वाडिल्लीं आसतात. लोकांनी आक्रमण करून शेतांचेर आक्रमण करप, पंचायतीन अशे तरेचे पूर्ण जे पळय बेकायदेशीर काम चल्लां ताचेर आडनदर केल्या. गांवांत जर पंचायती कितें करतात, खरेपणी कितें करतात असो जर आतां आमी जर संशोधन करपाक लागले जाल्यार आमकां कळटलें की पूर्णतः जी पळय बेकायदेशीर घरां आशिल्लीं तांकां संरक्षण दिवप, तांचे कडल्यान पयशे घेवप, परत जिखून येवप आनी पंचायती पूर्ण ताचें पळय जें काम आसा तें काम विसरून अशाच तरेच्या बेकायदेशीर बांदकामाक खतपाणी तांकां प्रोत्साहन दीत रावप, हीं कामां पंचायतीन केल्यात. आनी तेंच जर कोमुदाद लँडा बद्दल सरकाराचें धोरण आसत जाल्यार तें चूक. सरकाराचें हांव एक पळयता एका तेंपार गोंयचे जमनी, गोंयची एकूण कुळागरां, गोंयचे सुपीक जमनी आनीक एकूण जे पळय कितें आमची निसर्ग त्या विशीं गंभीर आशिल्ले राजकारणी जिखून येताले. आज कोणाक पडून वचना. हांव सगळ्या खंयच्याच एका राजकीय पक्षाचें हांव नांव घेना, सगळे राजकीय पक्षाचे पयशे फुडारी आहात ते कशे तरे करून जिखून येवपाक. जमनी मरे सार्वजनीक जमनी मरे खावन उडय, घरां बांदपाक मरे बांदून उडय, आक्रमण करपाक मरे करून उडय. ते मागीर भायले आनी गोंयकार, आनी भायले आसतना तर चड फायदो जाता कारण भायलो एकगट्टा मतां आमी पळयलां. जंय जंय लोकांच्यो पळय जमनी आशिल्ल्यो, सार्वजनीक जमनी आशिल्ल्यो, हांव मोतीर पळयतां. मोतीर आमी चलपाक वतले मडगांव मोती दोंगराचेर प्रायम लँड, सामके आल्तिनो जसो पणजेचो आसा तसो प्रायम लँड मडगांवचो मोती दोंगर. थंय पूर्ण झोपडपट्टी आनी मागीर राजकारणान ती कायदेशीर केली की ताका आनी सवलती मेळ्यो. म्हणजे लोकांनी कायदेशीर पयशे मोडून जमनी घेनासतना झोपडपट्टी मारल्यो आनी सरकारी जमनीचेर जेन्ना आक्रमण केलें, सरकार तें कायदेशीर करता आनी कायदेशीर केलें की आनीक सवलती दिता. झोपडपट्टी कायदेशीर करप, अधिसूचीत करप म्हळ्यार कितें, तांकां उदक फुकट, तांकां लायट सोंपेपणी मेळप आनी तांकां सगळे तरेची राखण मेळप. कोमुदाद लँडीन फाटल्या गोंयच्या मुक्तताये उपरांत जालें तें हेंच. ज्यो जमनी आशिल्ल्यो त्यो खावन उडयल्यात आनी कोमुदादीचो कन्सेप्ट ग्रामसंस्था ह्यो सबंद गोंयान पळय ज्यो आशिल्ल्यो ताका हजारांनी वर्सांची परंपरा आसा आनी ही परंपरा राखून दवरून ताका आनीक जर घटपाण दिल्लें न्ही, गोंयची सबंद एग्रीकल्चर लँड किंवा एग्रीकल्चर हाच्या संदर्भांतलो एक वेगळो दृश्टीकोन आमच्या लोकांक मेळपाचो आनी एकूण समाज जिवन, ग्रामीण समाज जिवन अदीक बरे तरेन सुनियोजीत पद्दतीन जर ताका जर एक आंखणी जाल्ली न्ही, ती आंखणी ग्रामसंस्थांच्या तांकां चड घटपण दिवनूच करूं येताली. ग्रामसंस्था किंवा कोमुदाद जेन्ना पळय आमी विचार करतात तेन्ना तांकां स्वायत्त दिवपाक जाय. ही स्वायत्तता तांकां हजारांनी वर्सां पयलींच्यान आशिल्ली. मुस्लीम जेन्ना हांगा राजवटी आशिल्ल्यो तांणी कांय प्रमाणांत त्यो ग्रामसंस्था चलोवंक दिल्यो. ताचे नंतर पुर्तुगीज आयले आनी पुर्तुगीजांनी पळयलें की लँड जेन्ना आपल्या हातान उरता तिका राजकीय संदर्भ दिता तेन्ना लोकांक वश करप सोंपें जाता. म्हणजे जांच्या हातान व्हडल्यो व्हडल्यो जमनी आशिल्ल्यो तांचेर सरकारान कंट्रोल हाडलो, तांकां धर्मांतर करपाक लायलें, तांचेर राजकीय आनीक धार्मीक बंधनां हाडलीं आनी कोमुदाद संस्था मोडतोड करून आपल्या लोकांच्या हातान दिल्यो.
तरी आसतना कोमुनिटी संदर्भात पुर्तुगेजांनी कांय निकश आनी कांय बंधनां पाळिल्लें हें आमकां मानपाकूच जाय. इतिहासाची जर पुस्तकां जर पळयत जाल्यार कोमुदात लँड सुद्दां सरकारान आज पळय सरकार पळय कोणाकय काडून दिता आनी अतिक्रमणां सोंसून घेता तशे तरेची अतिक्रमणां जावपाक दिले नात. आमकां म्हायती मेळटा त्या प्रमाण जेन्ना तांकां बार्देस किंवा बाकीचे भाग जेन्ना वसोवपाचे आशिल्ले तेन्ना तांणी गोंयची दारां उक्ती केली आनी भायल्यान लोकांक येवपाक दिले. पूण जमनी जांच्या हातान दिल्यो तांचे कडेन तांणी पळयलें की जमनी कसतले, खाजन जमनी चलयतले, नुस्तें सारकें मारतले, ह्या जमनीचो बरो वापर जातलो आनी महसूल सरकाराक प्राप्त जातलो. जमनी यो आनी आवो जावो घर तुमारा अशें पुर्तुगीजांनी केलें ना. ताका लागून आमी जाणा की खूब जाणांनी सांगलें की ना आमकां एग्रीकल्चर करपाक जाय, तांकां जमनी मेळ्ळ्यो, तांकां थोडोसो कर दिवन ह्यो जमनी ताब्यान मेळटाल्यो आनी तांकां थंय एग्रीकल्चर करचें पडटालें, बंधनकारक आशिल्लें. एग्रीकल्चर जर करना आनी सरकाराक जर म्हणजे कर जर दिना, लोकांनी जमनी सरकारान ताब्यान घेतल्योच कोमुनिटीच्यो, पूण तांचे घराचे लिलाव केले अशे तरेचो दाखले आमच्या इतिहासान सापडटात. हाचो अर्थ असो की कोमुनिटीच्यो जमनी जवळ जवळ 500 ते 1000 वर्सां सुद्दां बरे तरेन सांबाळिल्ल्यो आनी भायल्यो राजवटी हांगा येवनय ह्या जमनीचो बरे तरेन विनियोग जातलो हें सरकारान पळयलें. इतिहास जर आमी पळयत न्ही, ग्रामसंस्था कश्यो तयार जाल्यो. ग्रामसंस्था हे स्वराज्य जे गांधीजी मागीर म्हणटाले न्ही, स्वराज्य तुमची खेडी परिपूर्ण आसची आनी थंय स्वराज्य आसचें. हांगाय तशेंच जाल्लें. हांगा ग्रामसंस्था ज्यो आशिल्ल्यो जाका मागीर पुर्तुगेजान नांव दिलें कोमुनिदाद, ह्या ग्रामसंस्थान भितर तांचे जाळवंडार आसताले, तांचे वांगवड आसताले, तांचे आनीक वेगळे वेगळे कसपी लोक शेतकरी तांकां मदीं अधिकार आसतालो, मताचो अधिकार आशिल्ले लोक आशिल्ले. हे सगळे एकठांय येवन ग्रामसंस्था चलयताल्यो. तातूंत मागीर देवळां आसतालीं, एग्रीकल्चर कशे तरेन चलचें हाजे संदर्भांतले निती नियम तयार जाताले. ग्रामीण जिवनाक ज्यो 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 लागच्यो गजाली आसात त्यो ग्रामसंस्थेन आशिल्ल्यो आनी त्यो चलपा खातीर एक वेगवेगळी एक बरी अशी पवित्र अशी एक बंधनकारक अशी समिती तयार जाल्ली, जाका ते वांगड म्हणटाले. हे वांगड एकूण ग्रामीण जिवनाक लागपी सगळ्यो गरजो आनी सगळ्यो वस्तू गांवांत तयार जातल्यो, त्यो लोकांक वेवस्थीत मेळटल्यो. लोकांचे जे पळय कितें दैनंदीन जिवनाक कडेन संबंदीत आशिल्ल्यो ज्यो ज्यो वस्तू आसात तांचो आचार विचार बरे तरेन जातलो हाजी सगळी मांडणी ग्रामसंस्था करताल्यो. दुर्दैवान जालें की मागीर हळू ह्या ग्रामसंस्थांनी भितर वायट एलिमेंट घुसले. ग्रामसंस्थांक जर तुमी वांगडी जाले किंवा थंयचें जर नेतृत्व तुमकां मेळ्ळें जाल्यार तुमचें गांवांतलें वजन वाडटा, तुमकां राजकीय म्हत्व वाडटा. हें कळटकीर थंय बाकीचे एलिमेंट घुसले आनी ह्योच ग्रामसंस्था तोडून मोडून उडोवपाचो प्रयत्न जालो. तरी आसतना कितलेशा प्रमाणार ह्यो ग्रामसंस्था आमचे कडेन जेन्ना गोंय मेकळें जालें तेन्ना कांय प्रमाणार जित्यो उरिल्ल्यो आमकां मेळिल्ल्यो आनी त्यो बरे तरेन चलपाचो हावेस व्यक्त जाल्लो. दुर्दैवान अशें जालें की गोंयचे मुक्तताये उपरांत एकूण जमनीचो जो पळय वेवहार जो पळय जालो तो खूब वायट पद्दतीन जालो. टुरिजमाक लागून गोंयांक खूब म्हत्व वाडलें आनी ज्यो ज्यो मेकळ्यो जमनी आसात ताजेर ताबो मेळोवपाचो प्रयत्न जालो. आमी पळयतात गोंयचे मेकळेके उपरांत गोंयचें औद्योगीकरण जालें, गोंयचे टुरिजमाक लागून विकास म्हणून जो पळय कन्सेप्ट आसा तो विकास जावपाक लागलो आनी ह्या विकासाक लागपी थळावे लोक जे कामाक वेगवेगळीं कामां करपी थळावे लोक मेळना जाले. भायल्यान ह्यो लोक येवपाक लागले. आमकां कसलो विकास जाय? गोंयकाराच्या स्थानीक ल्हानांतलो ल्हान किंवा निमाणो जो पळय ह्या सबंद पावड्यार मनीस आसता ताजे पर्यंत विकासाचो लाभ मेळपाक जाय, पूण ताका लाभ मेळच ना. खरो लाभ घेवपाक भायल्यान लोक आयले, इन्वेस्टमेंटूय भायल्यान केलो ह्या विकासांतलो आनी भायल्यान लोक काम करपाक आयले. ताका लागून हे लोक रावतले खंय? जंय जंय मेकळ्यो जमनी मेळ्यो थंय थंय ते आयले, ताणें आक्रमण केलें आनी राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या स्वार्था खातीर एकगठ्ठा मता खातीर तांकां प्रोत्साहन दिलें. आनी आज आमी पळयतात भायल्यांनी मोठ्या प्रमाणाचेर कोमुनिदादीच्यो आनी ग्रामसंस्थाच्यो जमनी ताब्यान घेतल्यात. इतलेंच न्हय, कांय ग्रामीण भागांत थळावे लोकूय सहज सोंपे पद्दतीन आक्रमण करपाक मेळटा म्हणून ह्या ग्रामसंस्थांच्या जमनीचेर आक्रमण करीत आसात आनी तांकां राजकीय आलाशिरो मेळटा. कोमुनिदादी संदर्भांत चर्चा करता आसतना हो प्रश्न आतां परतो येतलोच की ह्यो संस्था आमकां वाटावपाक जाय काय नाकात. आमी जाणात की ग्रामसंस्थां संदर्भांत जे जे कितें निती नियम आसात तांकां पाळो दिवपाच पडटलो. आतां खुबश्यो जेन्ना सरकारान म्हणलें की आमी ह्या कायद्यान दुरुस्ती करतले तेन्ना कोमुनिदादी संदर्भांत गंभीर आशिल्ल्या लोकांनी ऑब्जेक्शन घेवपाक सुरवात केल्या. साश्टीच्या कोमुनिदादींनी केल्या, तांकां सपोर्ट दिवपी कांय राजकीय पक्षूय फुडें आयिल्ले आसात. पूण सरकारान जर थरयत न्ही की ना कोमुनिदाद जमनींतल्यान आपल्याक फायदो मेळटलो, आपल्या राजकारणाक फायदो मेळटलो आनी
ज्या लोकांनी अतिक्रमण केलां तांकां जर रेग्युलरायज करत जाल्यार सरकाराक फायदो जातलो, सरकाराक मतांचो फायदो जातलो. अशें जर विचार केल्ली जाल्यार ह्यो संस्था ज्यो पळय कितें तांचे पळय मोड तोड जाल्यो त्यो आनीक मातये भरून जावन पडटल्यो. पूण म्हाका दिसता की ह्या कोमुदादी संदर्भात ज्यो ज्यो कितें संस्था ज्यो ज्यो जमनी आमच्यो वाचून उरिल्ल्यात त्यो सांबाळून दवरप हें प्रत्येक सरकाराचें कर्तव्य आसतलें. आनी तें जर सरकार जर चुकता जाल्यार कोमुदाद संस्थाच न्ही तर गोंयचे जमनीं विशीं जे पळय गंभीर आशिल्ले लोक ताणें आवाज उठोवचो पडटलो. पत्रकारांनी ताचे संदर्भात बरोवपाक जाय. त्या विशीं वेगवेगळे जे पळय कितें कायदे आनीक एकूण बी तरजिजो आहा त्यो तांचेर उजवाड घालपाची गरज आसा. म्हत्वाचें म्हळ्यार कोमुदाद संस्था हाजे जे पळय ह्या विशीं अभ्यास केल्ले लोक आहात तांणी कोर्टान वचून ह्या संदर्भात कितें करूं येत काय कितें हाजे संदर्भात आतां गंभीर विचार करपाची गरज आसा. कारण कोमुदाद ह्यो अजुनूय कांय प्रमाणांत तांकां स्वायत्तता आसा. ह्या कोमुदादीन भितर जेन्ना भायल्यान आक्रमण जातात अजुनूय बी कितल्योश्यो कोमुदादी कोर्टान घेवन त्यो आडायतात. सरकारा कडल्यान राजकीय नेत्या कडल्यान तांचे दबाव येताच, पूण चडांत चड कोमुदादी सरकाराच्या विरुद्ध लडटात. आनी कांय जाण आमी जाणात तांकां एडमिनिस्ट्रेटर तांकां त्रास दिता. एडमिनिस्ट्रेटर सरकारच्या हातान आसा न्ही बाब. तो एडमिनिस्ट्रेटर त्रास दितलो, सरकार परत हस्तक्षेप करतले म्हणून कांय कोमुदादी ओगी राविल्ले आहात. पूण निमाणें ओगी रावन हे प्रश्न सुटचे नात. ह्यो जमनी गोंयकारांच्या ताब्यान इतलीं वर्सां आसात. सो गोंयकारपणाची एक कुरू म्हळ्यार कोमुदादी. कारण ह्या कोमुदादीन लागून गोंयच्यो ग्रामसंस्था कितल्यो भरभराटीक आयिल्ल्यो आनी गोंय कशें चलतालें हाजे इतिहासांतली एक बरी कुरू म्हळ्यार कोमुदादी. हो जर आमचो एक वारसो आसत कोमुदादी ग्रामसंस्था तो वारसो सांबाळून दवरप, त्यो जमनी बऱ्या कामाक लावप, थंय परत शेती जातली हाजे खातीर प्रयत्न करप. कारण आज जरी आमी शेती सोडून दिल्ली आसली तर केन्ना तरी शेती आमकां करचीच पडटली. आनी ती शेती आनी कुळागरां आनी थंय जे पळय कितें ग्रामसंस्थाचे पळय जे कोण तांकां जे पळय कितें ठरोवन दिल्लीं कामां आसात ती कामां जातलीं जाल्यार ग्रामसंस्था ज्यो त्यो उरच्योच पडटल्यो. आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता गोंयकारांनी सगळ्यांनी एकमुखी आवाज उठोवपाची गरज आसा.